तुमकां घडी खबर आसतली जेन्ना पयलेच फावट आमच्या गोंयांत BJP निवडून आयली तेन्ना 3 वर्सां पासून तो टर्म तांचो तोखवंक ना. सरकार पडलेलो. कित्याक तें जाणात तुमी? तांचे पार्टयेचो जेन्ना गोंयांत तो CM आसलो ताणें असो स्टेटमेंट केल्लो आनी असो तो उलयतालो आनी कितें म्हूण तो उलयतालो आनी तो स्टेटमेंट असो आसलो. तो फकत गोंयच्या साहेबाची हॉलिडे आनी गूड फ्रायडे ही हॉलिडे दोनूय कॅन्सील करूंक सोदतालो आनी कॅन्सील करूंक तो तयार आसलो आनी वर्ष येतालो कॅन्सील करूंक. 3 वर्सां भितर ताचो सरकार पडलो. आनी ताचो सरकार फक्त निवडून आयलोच. निवडून येवन पासून ताचो शेवट कितें जालो तो तुमी सगळ्योच जाणा. तसोच तोच CM जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जावन दिल्लीक गेलो तेन्ना गोंयांत चौथा भीम CM जालो. चौथा भिमान आनी एक देवाचेर असोच स्टेटमेंट केलो. देवाच्या मुनयाऱ्याक जेन्ना फादर विस्माकाक जस्टीस लोक मागूंक लागलो तेन्ना ताणें हीं उतरां उलयलीं. जस्टीस खंय बाजारांत सावन विकती मेळटा हाडपाक म्हणचे पळय जस्टीस मागता ती बाजारांत सावन विकती मेवता काय म्हूण तो देवाच्या मुनयाऱ्याक पासून अशें उलोवंक फाटीं रावना. तशेंच ताचो शेवट कितें जालो तेंवूय तुमी जाणा. तो पत्तो जेन्ना इलेक्शनाक बसलो CM जावन पासून गोंयचो आदलो 7,000 अदीक वोटांनी तो पडलो. उतरां तांकां माल पडलो. आतां आनी एकलो उठला आनी एकलो गोंयचो CM. तो अशें म्हणटा देवाक पासून गोंय जरी तर CM करून गोंयचो हाडलो जाल्यार 100% जॉब्स गव्हर्मेंट जॉब्स लोकांक दिवंक शकचो ना. आमकां खबर आसा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द 100% सगळ्यांक गव्हर्मेंट नोकरी दिवपाक. हांव जरी मुख्यमंत्री जालो फाल्यां सकाळी येवन खुद्द देव जरी मुख्यमंत्री जालो जाल्यार सुद्दां पॉसिबल ना. पण हाजो अर्थ तांच्यांनी बेकार उरचें काय कितें? अरे आमकां ल्हानपणी सावन अशें शिकयत आयल्यात आमचे वडील आमची माय पाय. देवाक जाय जाल्यार कितेंय जाता. तो खंयच्याय धर्मान जावं हीच शिकोवन सगळ्या भुरग्यांक तांची माय पाय दिता. देवाक जाय जाल्यार कितेंय जाता. हांव म्हणना 100% गव्हर्मेंट जॉब देव दिवंक शकतलो. पूण कितें आहा उतरां उजार करता ती शिंतिदान उजार करा. देवान दिल्लो पावर घेवन देवाचेरूच चडो नाकात. आनी कांय मेवनासलें तुका उलोवपाक फकत देवाचें नांव घेवन लोकांक बेकणावपाक तुमी फुडें सरल्यात पळय ते. हेंच मतीन धरून हांवें एक कांतार म्हटलेली. हीच पदवेची उतरां हे उलयतात म्हूण तेन्ना हांवें एक कांतार म्हटलेली आनी त्या कांतारांतलीं उतरां कितलीं सोद जालीं आनी आजून पासून कितलीं सोद जायत आसा तें कांतार परत तुमकां आयज दाखयता. तें पळयात आनी तुमच्याच मनान नियाळ कर. देव बरें करूं. बरें कोत्तेल्याक बरें मेवता वायट कोत्तेल्याक वायटूच रावता. उतरांचो आयज ह्या उगडास म्हाका आयलो. चोरून पोटाक काल्ल्यार पोसता आशेक चोरीत तर तूं फसता. आरवेता म्हूण खंय गाय दोडूय गेलोलो. नागयताना फाटीं फुडें पळयना देवाक पासून तूं भियेना. देवावन मनीस व्हड जावंक चिंतालो. आदी मेलो म्हणटच मेवताले आतां संवसारांतूच मेवतले. जीव आसतना पातकांचे फारीकपण दितलो. कोंबडाची एक पाकडी जोडटा फोर्सान फुलोयल्लें कोंबड भावता. ते सोज मोताले देव आसलो म्हणून न्हिदलोलो. गेल्ल्या वर्सा गोंयांत आमच्या असेंब्लीचें इलेक्शन जालेलें.
फुलो नासलेले कोमोड फोर्सान वखद मारून मारून फुलोयल्ले फोर्सान फुलोयल्ले कोमोड वरसा तामुटल्यार पळयपाक लागले कारण त्या कोंबडाक ताणी फावो ते न्हय पूण मेस्ता सुबेज सारे मारले ते सारे फातोड तेच्या पवाच्या काडलेले चुकोन मेस्ता कोंबडाक घातले जनावरांचेर तूं नदर मार दोरेक जनावरां लागीं विचार वाघ म्हणटलो सदांच आपण म्हणून व्हडलो पावर आपल्या हातान आसा बेगून सगले ओगीच बसा ना तर मुणो बोचोक मारून खातलो वाघाचो आतां आवाज ना दोनूय दावकोलां चलोना चिंता वाघ आतां शिकार कसो कोत्तलो देव तुका सगलें दिवन पळयता वेळ आयलो म्हणटूच काडून वता तेन्ना जाणा जायात वाघ कोल्याक पासून भितलो वाघ आतां घरान वगीच बसला कारण दुयेंत जावन तो फसला आतां वायट कर्तुबाचो वाघाक उगडास येतलो वाघ जखमी जाला तो पडून कोलो रे बरोच उण्णा मारी कोणाचेंच तो आयकोनासलो वेता थंयसर कोरी दादागिरी कोल्यान आपलें घर भरून दवरलें 7 जाणांगेर करून चोरी 7 जाणांनी कोल्याक सांगात दिलो गोंयकारांचें चिंतूंक ना मातोरी देखून सातांत रे म्हापसा आनी ओल्ड गोवाची परिस्थिती ना रे बरी राजकारण जालां चोरांचें सोणेकलो चिंता आपल्या फायद्याचें गोंय आनी गोंयकारांचें सांगोण रे चिंता कोलो सगल्यांक फायली दाखयता फायली दाखोवन तांकां बेकणायता काँग्रेसांतले सगल्यांक BJPन आपयता वालपयच्याक हेल्थ मिनिस्टर कोत्ता दाबोलींचो पंचायत मिनिस्टर जाता लायटीचें खातें ओल्ड गोवाच्या मंत्र्याक दिता गोंयचो सायब आमचो पयलीं दोगना तो गोंयकारांक राखता साणिना गोंयचो सायब आपलो पावर कसो पळयात दाखयता गोंयान कोमोड आमच्या फुलो नासलें फोर्सान वखद मारून फुलोयल्लें तेंच कोमोड गोंयचो सायब आतां कशें पळयपा वयता तुका बरो कर म्हूण बाई हिंदूच न्हय क्रिस्तांव लोकूय मागतालो पूण तूं गोंया येतूच देवळान गेलो गोंयच्या सायबाक सामकोसो विसरलो सगळो लोक तुजे पासून मागतालो पूण दावलेकारान असो स्टेटमेंट केलो लोकांक जाय तर आपूण मेंटली CM जावंक प्रिपेर आसा असो उलयलो मेंटली CM जावंक दावलेकार प्रिपेर जावन जमतोच हॉस्पिटलान न्हिदलो दिसता म्हाका नुस्त्यान फॉर्मेलीन घालता त्या मंत्र्याचो आतां नंबर आसतलो उपरांत नाल तो पिसो जावन नाल जाय रे म्हूण झांकोत भोंवतलो गोंयकारांचे पासियेंस तुमी पिड्यार केल्या ही उतरां मोदीन दोरा विश्वजीत पावरान नासलो पूण हेल्थ मिनिस्टर आसलो उगडास कोरा आपसू वाडती पण सोडून गोंयकारांचे चिंतून आतां तो
तोरी सुधरा सीएम नासतना गोंय चलोयताले चर्चिलाक तोरी त्या सीएम कोरा कोणूच मेवना तर छोटा बीन बेकार आसा ताका तोरी सीएम कोरून हाडा बाय इलेक्शन जाता तर वोट मागोंक येत एक एकल्याची धरून सोणाच फोडा